आणि तुमच्या मंत्रिमंडळातलो जो मंत्री असा रोहन खंवटे की जे रस्ते असा तेंचेर खंय तरी तुमकां कांय सपोर्ट मेळना गव्हर्मेंटाचो आणि ताका लागून तुमी बी खंय तरी बेजार जाल्लेले आसा. नेमके कितें प्रकार हो आणि तुम्ही पळय सडनली सरकाराच्या आड जो आयज स्टेटमेंट केला की 4 वर्सां तुमकां कित्याक लागली इतके करपाक. होय, आम्ही काल सांगला तशी जी कामां आम्ही घातलेली आसा ती नवीन कामां 2022, 2023, 2024 कामां आता आम्ही 2026 आसा. ही कामां कित्याक पेंडिंग असली, कितलो वेळ लागलो घेवपाक, वाय इज देर अ डिले इन द वर्क्स. आणि ही जी कामां जाल्या म्हापशान रस्ते जाल्या अशें ना की रस्ते जावंक ना, पूण हे 60% सुमार जालेले. मेजर रोड जे आसा ते अजूनही उरलेले आसात. वॉट वी हॅव अड्रेस नाव इज कमर्शियल एरिया ऑफ म्हापसा, म्हटल्यार म्हापसा बाजारपेठ आणि त्याचे सराउंडिंग्स तितलेच आम्ही ऍड्रेस केलेले आसा. बाकीचे मेन रोड आसा, बाकीचे विलेज एरियाज जावन आसा कुचेले ह्या भागात, थंय जर आमी पळोवपाक गेल्यार रस्ते तरी अजूनही तशेंच आसा. कितें आतां लोकांक अशें दिसता की थंय म्हापशान चालू आसा, आमचे कित्याक चालू ना. बाकीचे विषय जे आसा ते डामराचे आहा ते आता सद्याक टेम्पररी इश्यूज, दे हॅव कम इन नाव रिसेंटली, फाटले 2 महिन्या भितर हे आयलेले आसा. इट इज नॉट पर्मनंट इश्यू. सो तेजेर खंय तरी म्हाका दिसता देर इज नो कोऑर्डिनेशन विथ रिस्पेक्टिव्ह डिपार्टमेंट्स. फायनान्स इज नॉट सँक्शनिंग PWD's रिक्वायरमेंट्स. सो कितें चल्लां तें म्हाकाय खंय तरी दिसता की एक म्हाका न्हू पूण म्हाज्या लोकांक त्रास जाता थंय तेजेर आमकां खंय तरी पोवचें पडटा. हे म्हापशे दुर्लक्ष जावपाक कारण कितें? सरकार तुमकां साथ दिना तुमच्या म्हणण्यान कितें जालां नेमकें? ना, सी इट इज अ टेक्निकल मॅटर. पयलीं हांव सांगूंक सोदतां की तेंचे भितर जें आसा कोऑर्डिनेशन, जशें आमी सांगलेलें मुद्दम मिलिंग चालू जाल्लें म्हापशान. मिलिंग चालू जाताना हे सगळे लेयर काडलो, तितून पॉवर डिस्ट्रप्शन जाल्लें, तितून वॉटर डिस्ट्रप्शन असलें, तितून सिवरेज डिस्ट्रप्शन असलें. बट इलेक्ट्रिसिटी अँड सिवरेज डिपार्टमेंट बोथ वर व्हेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड. बट वॉटर सप्लाय टू 15 days, 15 दीस आमकां रावचे पडले वॉटर सप्लायचे हे करपाक, रिव्हिजन करपा खातीर. सो दॅट इज हाव लॉंग इट हॅज टेकन फॉर देम टू फिक्स. सो खंय तरी म्हाका दिसता, म्हाका तुमी म्हणटा तशें म्हापशा म्हाका दिसना इट इज ओन्ली अ म्हापसा इश्यू, इट इज अ पॅन गोवा इश्यू. एव्हरीबडी इज फेसिंग दीस डिफिकल्टी. आय डोंट थिंक इट इज ओन्ली मी. खंय तरी तुमी त्या आमदाराक विचारचे आणि तेजेर पळोवचे. बाकीच्या बाबतींत जालें तरी खंय तरी भाजपचे आनीक कोण तरी जे वरिष्ठ आसा ते दुसऱ्या कोणाक तरी म्हापशान एक भाजपचोच नेता म्हणून अथवा भावी आमदार म्हणून हाडूंक सोदता म्हणून खंय तरी तुमकां देख करपाचो प्रयत्न आसा अशें म्हणपाचें. पळय, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स इज ऑल दीस थिंग्स. कोणाक सगल्यांक आपलो हे ते करपाक करूंक सोदतात. निमाणें कितें आसा, लोकां मदींचो कोण आसा पळय, लोकांची कामां कोण करता पळय, तो मनीस लोक थारयता. बाकीच्यांक जाय तितले हातपाय मारून आय डू नॉट केअर अबाउट दॅट एस्पेक्ट ऑफ इट. भारतीय जनता पक्ष जो पक्ष जावन आसा हो कॅडर बेस्ड पक्ष जावन आसा. आमी कॅडरांतले मनीस, आमी कॅडरांसून वयर सरलेले आसा. आमी कॅडर पळोवनूच आमचे फूल म्हापशा जितले पक्षाचे कामां चालू आसा इट वर्क्स थ्रू आउट द सिस्टम. एंड भारतीय जनता पक्ष म्हापसा मंडल इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मंडल्स इन द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा. तुमी जर चार्ट काडपाक पळोवपाक गेल्यार वी डू ईच अँड एवरी प्रोग्राम ऑफ भारतीय जनता पक्षाचे जितले सेंट्रल प्रोग्राम्स जे आसा, वी आर वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग mandals in Goa, whether it is a Yuva Morcha, whether it is a Mahila Morcha, where it is a parent main mandal, we are one of the top. Whether it is the booth work, whether it is party karyakrams, or whether it is in respect to any other system that is there. So with regards to who will give the ticket, where will give the ticket, that we will see when the time comes. The ticket is sure based on it will be on merit. आज खंय तरी प्रत्येक सोशल मिडिया म्हणा अथवा जण प्रत्येक जण आज सोशल मिडियाचेर बी उलोवंक लागले की म्हापशा खंय तरी डेव्हलपमेंटच्या बाबतींत फाटीं रावलो. नेमके खरोखरच म्हापसा फाटीं रावलो अशें तुमकां म्हणटा? सी देर इज नो वे. दे आर स्टेटमेंट चालूच आसा, तेजेर फॅक्च्युअल कोण काय हाडिना. 5 वर्सान आमी कामां केल्या जायती. सो आय डू नॉट नो वेन दे से डेव्हलपमेंट, वॉट डेव्हलपमेंट आर दे टॉकिंग अबाउट. तेंच्यांनी थंय तुमी म्हणटा पळय डेव्हलपमेंट जावना, तुमी प्रेस जावन आसा कितें रिक्वायरमेंट जे आसा ते म्हणून. बेश्टे रवींद्र भवन म्हटलें, बस स्टँड म्हटलें म्हणून सोंपचें ना. बस स्टँड जाता, कितलो वेळ लागलो ते म्हाका खबर आहा. बस स्टँड करपा खातीर इट वॉज नॉट एन इजी टास्क. अँड वी आर गोइंग टू गेट अ म्हापसा बस पोर्ट. इट इज नॉट अ बस स्टँड अँड इट इज गोइंग टू बी अ नॉर्थ गोवा मॅटर. आणि ह्या अप्रुवलान 2 बस पोर्ट जावन आसा, एक म्हापसा एक मडगांव. This both will be working towards North Goa and South Goa. So हो जो
प्रोजेक्ट जावन आसा इट विल बी दॅट ऑफ द स्टँडर्ड ऑफ इट विल बी ऑन एन एअरपोर्ट स्टँडर्ड. ऑल द जी सुविधा लागता बस स्टँडा खातीर हे सगळे आसा तितून. जे लोकांच्या मनान बस स्टँड आसा पळय आनी तो बस स्टँड जावपाचो आसा पळय तितून वास्ट डिफरन्स जावन आसा. The file is in its final stages where it requires approval of the Honorable Chief Minister in his finance department. Once that is finalized, they will prepare the layout. आम्ही तो layout जो आसा तो लोकांमध्ये हाडटलो, लोकांचे इनपुट्स घेतले, लोकांक जाय तशें आम्ही करतले. And this will be a signature project in the state of Goa and a signature project in बार्देस. बाकीचे तुम्ही म्हटले पळय रवींद्र भवन, आम्ही लँड आयडेंटिफाय केलेलो आसा. Land, Comunidad of Kucheli is ready to give the land. ना सरकार has to acquire the land. ना सरकाराचे राहते सरकार घेवपाक जाय काय घेवपाक नाका. आमदाराचे काम आय कॅनॉट एक्वायर द लँड. आम्ही आमचे कडेन फंड ना तशें एक्वायर करपा खातीर. एक्विजिशन डिपार्टमेंट इज रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, एक्झिक्युशन डिपार्टमेंट कॅन बी GSIDC, OPWD, अँड पेरंट डिपार्टमेंट विल बी आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट. आमचो मंत्री जो आसा बाब रमेश तवडकर तो बरो सपोर्ट दिलो असो पण जाय ते कर म्हणून लागलो म्हाका. बट रायट नाव द मॅटर इज हाऊ द डिपार्टमेंट, हाऊ द गव्हर्मेंट विल एक्वायर द Comunidad land, whether through lease agreement, whether to outright purchase, or whether it is through some goodwill. खंय तरी तांकां बसोवन करचें पडटलें. आमी जायते फावटी बसलेले हेजेर. आमी एक ह्या विकान नाल्यार फुडले येता त्या विकान एक बैठक घेतले. आय विल इन्वॉल्व ऑल 6 MLAs of Bardes, because this project of Ravindra Bhavan is not only for people of Mapsa but the entire taluka of Bardes. So Bardesaचो Ravindra Bhavan जातलो. आनी म्हाका दिसता सगळे आमदार जे आसा सगळ्यांनी म्हाका आमचे कडेन उलयल्ले आसा, सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट दिवपा खातीर तयार आसा. आय हॅव द फूल सपोर्ट ऑफ ऑल 6 MLAs of Bardes, including myself, for this project which will be in the public interest of the citizens of Bardes. जसो बाकीच्या सगळ्या मतदारसंघान ज्यांची कितें कामां आसता ती झटपट जाता आनी म्हापशात इतके फाटीं उरपाक कारण कितें? खंय तरी तुमकां मुद्दम सायडलायट करता. See, there cannot be ते जे दोळ्यान दिसता पळय ते वेगळे असता आनी ते खरें कितें असता ते वेगळे असता. every constituency is getting a certain number of funds. It is we have to decide how we utilize the fund. जर म्हाका खबर आसा हो रस्तो आतां घेवपाचो आहा पण ह्या रस्त्याक वॉटर लायन येता, हेका अंडरग्राउंड केबलिंग येता जाल्यार आमी आमचें हॉटमिक्स काम डिले करता. ते 2 वर्सां लोकांक कळना की कितें जाता काय. 1 वर्स लोकांक म्हाका सरकाराचे पयशे म्हटल्यार लोकांचे पयशे पिड्यार करपाक म्हाका आवडना. आय लायक टू लूक एट थिंग्स इन अ मोर होलिस्टीक वे सो दॅट वी डू थिंग्स वन टायम. आंगडीन त्रास जाले कित्याक, बाजारान त्रास जाले कित्याक, आमी रावले म्हणून त्रास जाले. पण आयज जर आमी पळोवपाक गेल्यार ते सगळे सुंदर दिसता. वी हॅव प्लॅन्ड एव्हरीथिंग. ईच टेंडर वॉज हॅड टू बी इन सिक्वन्स. जशें म्हणटा आमी प्लास्टर मारचे पयलीं पेंट मारूंक शकना. दिस इज द प्रिन्सिपल ऑन वीच वी हॅव ऑपरेटेड फॉर द लास्ट 5 years आनी हाजे फुडें जायती कामां जावपाची आसा. बाजारकारांचो जो प्रश्न आसलो तो 1 जुनाक खंय तरी सोडयता असो म्हटलेलो आनी अजून सांगला सध्या सोशल मिडियाचेर सगळे 1 जून म्हणून सगळे कडेन सध्या तुमच्या नांवान खंय तरी एक नेगेटिव्हिटी चालू आसा. दे कॅन नेगेटिव्हिटी म्हाजें काम आसलें तें व्हरपाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन. हांवें म्हाजें काम केलेलें आसा. तांकां जाय तितले नेगेटिव्हिटी केल्यार कांयच प्रॉब्लम ना. आमी उतराचे मनीस जावन आसा. कमिटी जी आसा, MMA जी आसा, दे आर वेल अवेअर ऑफ वॉट द सिच्युएशन इज. द फायल इज विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वॉज इन दिल्ली. सो तो काल सांजचो आयला. म्हाका अशें कोणी सांगला तो आयला म्हणून. म्हाका दिसता 1-2 दिसां भितर हें काम जावं. थँक्यू.